इंडियन एअर फोर्सांक आमी हांगसरल्या युथांक भरती करपाचो एक कॅम्प आमी आयोजीत केल्लो आसा. 27, 28, 29 ऑगस्टाक आमच्या एथलेटीक स्टेडियम बांबोळी हांगा जातलो. खास करून गोंय राज्य आमी एकूण राष्ट्रीय प्रवाहांक खूब 14 वर्सां उशिरा आयले आनी त्यामुळे आर्मी कडेन पळोवपाचो जो कितें एक दृश्टिकोन आशिल्लो तो तसो निग्लिजिबल गोंयच्या हातूंतल्यान युथाच्या माध्यमांतून आशिल्लो आनी थंय गेल्या नंतर एक बरी सुवर्ण संदी आज आमच्या भुरग्यांक फुडें मेळटली. त्यामुळे तांकां इल्लेशें प्रवृत्त करपा लागून की आर्मी दोनूय जाता. एक ह्या देशाचें खंय तरी आमकां ऋण चुकोवंक जाय जाल्यार थंय जर सर्वीस केली जाल्यार खुबशे जे गेल्ले आसात हातून कमी क्वचित खंय तरी आमचे कॅप्टन जाल्यात खंय जाल्यात गोंयचे आसात, ना अशें न्ही, परंतु खूब निग्लिजिबल आसात. त्यामुळे ह्या सर्विसांचो लाभ आनी खंय तरी आपलें रीण फेडपाचें काम जें आसा तें हितूंतल्यान दोनूय गोश्टी जावंक शकतात. त्यामुळे आमचो प्रयत्न आमी केल्लो आसा की पयलो इंडियन एअर फोर्साचे रिक्रुटमेंट जर जालो तातूंतल्यान काही गोश्टी ज्यो आसात ती आमकां एम्प्लॉयमेंटूय जातलें आनी आमचे गोंयचे ह्या सगळ्या नॅशनल प्रवाहांक खंय फुडें वतले. हो कॅम्प जो आसा मगाशी म्हणले प्रमाणे 27, 28, 29 जातलो आनी जे भुरगे 19 जुलय आपले 1999 ते जुलय 1, 2003 ह्या मदीं जे जन्माक आयल्या तर ते तेतून बसतले आनी ह्या सिस्टमेन 12वी पास कमी 12वी पास जाल्ले आसले ताजे वयले सुद्दां हे घातले पण ह्या हितून ते बसूं ह्या एज लिमिटान ते बसूंक जाय. आनी सादारण नॉन सायन्स स्टुडंट जे आसा तांची एग्जाम जी 27 ऑगस्टाक जातली आनी फॉर सायन्स स्टुडंट जे आसात तांची 29 ऑगस्टाक जातली. आनी हे वेन्यू जो आसा तो बांबोळी स्पोर्ट्स ग्रावंड जो आसा GMC कडेन हे सगळे जातले. क्रायटेरिया कितें आहा ते डिटेल ऑलरेडी आमी पॅम्पलेट्स हे सगळे तांचे पर्यंत पावयल्ले आसात. सादारण मेडिकल असिस्टन्स हो जो पोस्ट आसतलो ताका जवळ जवळ एक 50% मार्क 12वीक 50% पेक्षा कमी मार्कांक हांगा एलाव केल्ले वच्चे ना 50 एंड एबाव. त्याच बरोबर स्पेसिफिकली इंग्लिशीक 50% मार्क पडले जाय आशिल्ले. हें जर क्वॉलिफिकेशनान फिट जालें जाल्यार 100% ताजो रिक्रुटमेंट तातूंतल्यान जातलो.